आयचो एक खूब म्हत्वाचो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार स्मार्ट सिटी मिशन, जातून पणजे आमचें शहर सिलेक्ट जाल्लें 2015-2016 आनी हातून गोंयाक आनी पणजेक स्पेसिफिकली म्हणजे ऑलमोस्ट एक अमृत मिशन आनी स्मार्ट मिशन तुमी जर कंबायन केले एक ऑलमोस्ट 2000 कोटी पर्यंत आमकां एलोकेट जावपाची शक्यता आशिल्ली. 2000 कोटी म्हळ्यार पणजेन तुमी 40,000 लोक सुद्दां मानले जाल्यार एका पणजेकाराचेर 5-5 लाख रुपया खर्च करपाचो ह्या प्रोजेक्टाचो एक क्षमता आशिल्ली. आनी सगळ्या पणजेकारांक खूब खोशी जाल्ली, कित्याक पणजेची कितें दशा जाल्ली ती आमी पळयल्या. आनी असो एक प्रोजेक्ट दॅट वॉज फोकस्ड टुवर्ड्स बेसीक एम्युनिटीज, जावं ते वॉटर सप्लाय जावं, इलेक्ट्रिसिटी जावं, रस्ते जावं, फ्लडिंग जावं, जे पणजेकार इतली वर्सां आतां सोसून घेता ताचेर कितें तरी एक बरें निवारण जातलें अशें सगळ्यांची आशा आशिल्ली. पूण आमी पळयलां की फाटल्या 4 वर्सांत कांयच जाल्लें ना. फक्त एक प्रोजेक्टांचे अनाउन्समेंट येतात, पयशे खर्च केल्ले म्हणून आयकूंक येतात, पूण म्हणजे पणजेन एक फातर सुद्दां घाल्ल्या भशेन म्हाका दिसना. कितें पणजेकाराच्या लायफान कितें डिफरन्स जाल्ला काय आमी एक्चुअली आनिकूय फाटीं गेल्या हो आतां प्रश्न पडिल्लो आसा. आनी हाचेर आमी खुबदां आवाज काडिल्लो आसा. फाटल्या वर्सा सगळ्यांक याद आसतली की आमी दाखयल्लें की जे स्मार्ट सिटीचे गायडलायन्स आसता, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची प्रोजेक्ट हो ताचे गायडलायन्स दिल्ले आसता. त्या गायडलायन्सा प्रमाणे हांगा कांयच काम जाल्लें नाशिल्लें. हें आमी सारके पॉयंट बाय पॉयंट दाखयल्लें. फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्ट फोरम म्हणून करूंक जाय आसता, फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लमेंट टील यूथ ऑफ दॅट पणजी सिटी. हाज्या मदीं सगळे CM, MLA, कॉर्पोरेटर हांकां बरोबर घेवन एक स्मार्ट फोरम म्हणून एक बोर्ड करून तांणी हे सगळे डिस्कशन करून डिसिजन्स घेवपाचे आशिल्ले. हो स्मार्ट फोरम केन्ना गोंयांत जालोच ना. हाजो जो CEO आसा ताजे एक स्पेसिफीक क्वॉलिफिकेशन्स आसूंक जाय आशिल्ले. आतांचो जो CEO आसा स्वयंदीप्त पाल चौधरी, हाजे क्वॉलिफिकेशन कितें कोणाकूच खबर ना. आमी RTI घाल्ली, आमकां येदे मोठे RTIचे रिप्लाय आयले, सगळ्याचे क्वॉलिफिकेशन दिल्ले, फक्त स्वयंदीप्त पाल चौधरीचे क्वॉलिफिकेशन आमकां दिलें ना. कित्याक पळयता आपले क्वॉलिफिकेशन स्वयंदीप्त पाल चौधरी. ताच्या भायर सिटीजन एंगेजमेंट वॉज द क्रक्स ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन. तुमी स्थानीक लोकां कडेन उलोवन तांचे कडेन डिस्कशन करून तांचे कितें निड्स आसा हे फूल प्रोसेस करतकच मागीर तुमी प्रोजेक्ट डिसायड करप, असो प्रोसेस आशिल्लो. नांवा खातीर सिटीजन्स एंगेजमेंट खूब जाले, सगळ्यांनी पळयला, लोकांक आपयले, लोकांनी आपले सगळे सजेशन दिले, पूण प्रोजेक्ट जे अनाउन्स जाले दॅट हॅड नो रिलेशन विथ वॉट द पीपल वॉन्टेड. 180 कोटी रुपयाचे CCTV खंयच्या पणजेकारान मागिल्ले? स्वयंदीप्त पाल चौधरीन आमकां सांगचें खंयच्या पणजेकारान 180 कोटी रुपया CCTVचेर घाल म्हणून सांगिल्ले. तर असे खुबशे प्रोजेक्ट आसा. इंटिग्रेटेड कमांड सेंटर म्हणजे सगळे CCTV कॅमेरांच्यान ट्रॅफिक कंट्रोल जातले, हें जातलें तें जातलें. खंय हें सगळें? आतां 4 वर्सां जालीं. 20 कोटी रुपया आमी आयकलां की ऑलरेडी स्पेंड जाल्ले आसा. हाजेर सगळे कॅमेराचे पोल सगळे L&Tन विकून घेवन खंय तरी गोडावनान पडिल्ले आसा. हे खंय? कोणा खातीर उपयोग जाला हाजो? तर असे खूब प्रश्न आसा. आनी आमकां म्हायती आतां ह्या दिसांनी मेळ्ळ्या की सिरियस करप्शन चल्लां हातून, सिरियस मिसमॅनेजमेंट चल्लां. आनी हो जो स्मार्ट मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन आनी अमृत मिशनाचो जो CEO आनी MD आसा हाणें ह्या फूल प्रोजेक्टाची स्वताच्या बऱ्या खातीर फक्त सगळें काम केल्लें आसा आनी पणजेची आनी पणजेकाराची सामकी वाट लावन उडयल्ली आसा. चालू जाल्लो आसा तेन्नाच्यान गोंयांत 3 वेगळे वेगळे चीफ मिनिस्टर जाल्ले आसा. पणजेन 3 वेगळे वेगळे MLA जाल्ले आसा. पूण हो स्वयंदीप्त पाल सगळ्यांक गुट लावन दवरला हाणें. सो हाका हो कितें पावर आसा? कांयच करिनासतना येदी व्हडली सॅलरी, इतलो खर्च करून स्वताचेर हो आदिल शाह कसो त्या सेक्रेटेरियेटान त्या पालासीन कसो रावला हे CM प्रमोद सावंतान सगळ्यांक पणजेकारांक आनी गोंयकारांक सांगचें. वाल्मिकी तुवें आत्तां म्हटलें पळय की स्मार्ट सिटीचेर खूब खर्च केला पूण पणजेन कांयच फातर सुद्दां दिसना. पूण कितलो खर्च केला असो आतां पर्यंत? अजून पर्यंत आमी तेच म्हणटा न्ही, कोणाकूच खबर ना हो खर्च कितलो केला. L&Tक 20 कोटी दिल्या ते आमी आयकल्ले आसा ऑन दॅट CCTV प्रोजेक्ट. एक CCTV कॅमेरा कोणें खंय पळयला? खंयच ना.
14 कोटी आनी खंय बारीक बारीक खंय पेंटिंग मारपाक खंय फुटपाथ करपाक. फुटपाथ करून पेंटिंग करून पणजे बरी जावपाची ना. स्मार्ट सिटी मिशनाचो जो गायडलायन्स आमी सांगिल्लो, इट वॉज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल एज डिमांडेड बाय द पीपल. तर हांव म्हणटा की जे पब्लीक कन्सल्टेशन जालें आज पर्यंत ताजेर कितें तरी एनालिसीस जावंक जाय आनी लोकांचे डिमांड कितें आशिल्ले आनी ह्या स्वयंदीप्त पाल चौधरीन केलां कितें हाजें कितें तरी कंपॅरिजन जावंक जाय की नाका. जेन्ना प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना स्मार्ट सिटी मिशनान आमची पणजे सिटी घेतली आमकां खूब उमेद जाली. जवळ 2000 कोटी म्हणजे खूब पयशे जाले न्ही आनी आमचे कडेन कांय पयशे नाशिल्ले आनी प्रायम मिनिस्टराचे मिशन स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें एक ही सिटी बरी तर इम्प्रूव जाली बरी डेवलप जाली ऑटोमॅटिकली बाकीच्यो ज्यो सिटी आसा पळय त्योय डेवलप जातली अशें म्हणून ते एक्चुली योजना बरी आशिल्ली आनी अकॉर्डिंगली MD आनी CEO म्हणून हो स्वयंदीप पाल चौधरी ताका अपॉयंट केलो. तो खंयच्यान आयलो आमकांच खबर ना. तो IAS ऑफिसरूच न्ही स्टेट पब्लीक सर्वीस कमिशनांतल्यानूय तो येवंक ना. तो अकस्मात ताका हाडून आदलो आमचो CM मनोहर पर्रीकरान ताका हांगा हाडून बसयलो आनी ताजी अरेरावी ताजी मस्ती तो इतलो मस्तो तो म्हणटा आपल्याक थंयच्यान कोण काडटलो काय म्हणटा तो आमचे अशें आयकूंक येता की तो CMाक पप्पू म्हणटा. पप्पू हेजे कडेन कितें जाता काय म्हणटा हो पप्पू म्हणटा हांगासरूच हेजी धांव हांगासरूच आपले म्हणटा दिल्ली वळखी आसा असो हो आमच्या CMाक पप्पू म्हणटा हो. आतां हाणेंच पप्पू म्हटल्यार मागीर लोक ताका पप्पू कित्याक म्हणचे ना कारण ते सारके बरोबर सामके एकठांय काम करता न्ही. पूण सांगपा म्हटल्यार हो स्वयंदीप पाल चौधरी आसा पळय हो सोल्ली रिस्पॉन्सिबल हे आमचे मिशन म्हणजे स्मार्ट सिटीचें मिशन जें आसा पळय तें पाड घालपाक हो स्वयंदीप पाल चौधरी हो एकटोच हो सामको फुल्ली हाका रिस्पॉन्सिबल आसा. तर आतां हाजो टर्म काबार जाता तर हाका एक्सटेंशन कशेंच मेळचें न्ही. म्हाजे कडेन हांगासर व्हिडिओ एविडन्स आसा की ते हेरिटेज बिल्डींग ती मोन्युमेंटल बिल्डींग थंय गॅस सिलिंडर बीन वापरून ते रांदता बीन अशें मागीर सगळे ते एविडन्स हाडून दवरले आनी थंय सामकें फूल फ्लेज किचन आसा. थंय बाकी सगळे स्टाफ ताका जेवण करून सकाळीं नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच आनी डिनर ताका थंय दिता. ना थंय रावना तो पूण ताणें थंय आदिलशा थंय ताच्या थाटान रावता थंय तो